उलयता न्ही? हय उलयता. तुमचो एई कोण आसा तो स्वप्नील हय तो अजूनय येवना आमी राविल्ले आतां पर्यंत. कोण उलयता म्हटलें तूं? डेप्युटी कलेक्टर नांव कितें? सुयश. सुयश खांडेपारकर. हय. ओके पळय पात्रांव, तुका हांवें वोदोळी सांगलेलें ताका आमी सोडूं शकना सबस्टेशनाचो आनी ताका लागून ते ड्युटेक ना घाला. तुका हांवें उदोळी सांगिल्लें की ताका अर्द वर पयलीं धाड म्हणून 8:30 आनी मागीर तुवें वचूनी म्हाका म्हणून. सांगलें पळय तेज्या उपरांत ताका हांवें 2दा फोन केलो. दोनूयदां ताका फोन लागोंक ना. हांव ताका थंयसून ऑफिशियली वच म्हणून कसोच सांगूंक शकना. येसाय उलयता म्हणटा कोलवाळे पुलीस सांग सांग. तुका तुजो स्टाफ आहा पळय येई म्हणून ताका व्हरपाक गेला आमी पळय ऑर्डर आहा आमच्या कडेन. ना ताका व्हरता तूं व्हरता तुज्या जबाबदारीर व्हर. तो 220 kV सबस्टेशनाचेर आहा आनी आमी पोस्ट एई जाय म्हणून थंय एई घालता. तूं तो ताका व्हरता जाल्यार तुजी जबाबदारी ब्लॅकआउट जाली. आमकां ऑर्डर आहा तो प्रमाणे तसो व्हरता हांव. तूं व्हरता ताका हांव जबाबदार ना, पूण हांव ताका व्हर म्हणून तुका कसोच सांगिना. हॅलो. हां कितें जालें रे? ते म्हाका व्हेकलान बसयलो आनी पात्रांव तूं तसो वचों शकना तेज्या कडेन. तूं सबस्टेशन हें करता. आय नो दिस थिंग. कितले पुलीस आहा तुज्या वांगडा? 3 आसा ते. 3 पुलीस येयले तुका व्हरपाक आतां? हय. दिस वॉज नॉट करेक्ट. अशें जर गव्हर्मेंट ऑफिसरांक उखलूंक मेळ्ळें आनी तिगूच जाण उरल्या तांकां रावंड द क्लॉक आमकां घालचें पडटा. जस्ट बंद पडटली न्ही, फूल नॉर्थ सायड बंद पडटली. अशी कितें गरज पडली रातचो तुवें ताका धांगूच उखलूंक व्हरून? मजगतीं ऑन ड्युटी सरकारी कर्मचाऱ्याक उखललो म्हूण विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांची सरकाराचेर टिका. कॉन्वर्सेशन बिटवीन द डेप्युटी कलेक्टर आणि एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांचो एक ऑडिओ व्हायरल जाला. स्पश्ट कळून येता की डेप्युटी कलेक्टर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराचेर प्रेशर घालता. जो इन्चार्ज ऑफ थिवी सबस्टेशन 228 kVची जे सबस्टेशन आहा जे पुराय नॉर्थ गोवान जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जाता त्या सबस्टेशनाच्या एक पुलीस धाडून ह्या लोकांनी उबारलो. जे BLO वचून फॉर्मां कलेक्ट करता तांचे सुपरविजन करपाचें काम ह्या ऑफिसराचें. आतां आमी कलेक्टराक जेन्ना वचून विचारलें खंयच्या कायद्या अनुसार ताणें ताका उबारलो, पिपल्स एक्ट आपूण म्हणतो ताका प्रोविजना अंडर उबारलो. ऑन ड्युटी आसतना कित्याक उबारलो? अरे ह्या प्रमोद सावंताचें सरकार आज लॉ अँड ऑर्डर टोटल कोलॅप्स जाला. सो वी हॅव डिमांडेड की जे ऑफिसर एसेन्शियल सर्विसाचेर जे आहा गॅजेटेड ऑफिसर तांकां रिलीव कर इमिजिएटली. वेर इज द पावर मिनिस्टर? हाचेर अभ्यास कर, दोळे उगडे कर, ड्रॉप्स बिप्स घाल दोळ्यान. ऑन ड्युटी आसतले प्रमोद सावंत उबारून व्हरता, वच आनी विचार प्रमोद सावंताक तुजे कडेन कापास दादा आल्या जाल्यार आमी येता तुजे बरोबर. पयलीं म्हणजे गोंय मिर्जापूर जाला, तातूंत आज पुलीस अशे तरेचे एक गव्हर्मेंट सर्वंटाक वायल ऑन ड्युटी रिस्किंग द एंटायर सबस्टेशन जेन्ना ताका रिलीव करना अशा वेळार ताका उबारून व्हरप. कायदो आनी सुवेवस्था जी आमी म्हणटा हे सगळे आज डिक्टेटोरियल मॅनरान वागपाक लागल्या. मजगतीं प्रकरणाचेर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान स्वता जावन हें सगळें सांगलां डेप्युटी कलेक्टर आसून किंवा कलेक्टर आसून ते तांणी दुसरो मनीस थंय घेवपाक जाय आशिल्लो. तें तांणी करून ही एक चूक जाली. दुसरी गोश्ट ताणें जबाबदारीन दुसरे मनशाक थंय आपोवपाक जाय आशिल्लो तांच्या जाग्यार, ही दुसरी चूक. आनी तिसरी चूक अशो गव्हर्मेंट ऑफिसरा आनी तोय बी गॅजेटेड गव्हर्मेंट ऑफिसरा जर थंयच्यान व्हरतलो जाल्यार ताणें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचें परमिशन तांकां जाय. सिरियस इश्यू आसा तो, पूण दोनूय वटेन आमकां पळोवचें पडटा.